Auto text थोडं वेगळं. Hello, hello, mic test. No? Babaci ani putaci ani powidatmiancie nawi. Amsia sumian Jezu Chrysta ci culpa. Devațumu ani powidatmiancoeku. Ducei sobie asu. मोगाळ भयणी भावांनो, 9 दिसांची लांबी तयारी केल्या उपरांत आयज खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून आमच्या आस्तारीची लुड्डी सायबिणीची दोबाची परब व्हडा खुशालकायेन समोर ओंपता. आयज हे पोरबे सोमयार आमचो विशय जावन आसा बरवसो आमकां फटयना असल्या भावार्थान लुड्डी सायबीण माय जियेली. आमकां जिवंक ती शिकयता. बरवसो म्हणल्यार फुडाराक कितें तरी बरें येतोलें ही आशा दवरून जियोप. तेतिसवेर स्तोत्र व्हळ एक अशें म्हणटा. सोवेस्परा सोवे
काळजात संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नावाचेर आमी पातयेवन रावताय. खरेंच जी कोण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सदां बरवशान भरलोली मनशां जाता. जशें उदका आनी सोऱ्या विणें एक झाड जिवे उरूंक शकना, तशेंच देवा विणें आमच्या जिविताक दिशा ना, बरवसो ना. आंकवार मारिया बरवशान जियेतली आसतली. तरेकवार जिविताच्या गुणितां आनी अडचण्या मदें निराशी जायना आसतना पूण परते जाल्यार देवाच्या आदारान सगळ्यांक काळजीदारपणीन फुडो करूंक देवाचेरूच पातयेवन तिणें आपल्या जिविताची पावलां फुडें मारलीं. तर आमी ओळखून घेवया की बरवसो आमकां फटयना. तर लुटी सायबिणीची देख घेवन आनी तिका आमच्या सांगाता दवरून आमी जण एकलो आमचो बरवसो जागुया, तो गोड करुया. तसोच बरवसो सोडून वो बरवसो नासलोल्या पोरी जी आपलें जिवीत जियेतात तांकां बरवसो दितली भावा भयण्यां जावुया. तेच करूंक आमकां बरवशान जिवंक आपयतल्या आनी आमचो बरवसो थिरायतल्या आमच्या देवा लागीं किरीत कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया. गोशा बाबणू आयज आमी बडे खुशालकायेन संतोषान आमच्या आस्कानीची लुर्ती सायबिणीची ही दोबाची परब आमी समोर उरता. हे 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज ही परब समोर उरतना जायती आमची मागणी जायत्यो आमची गरजो आसात ते आमी तिच्या पांयाशी दवरुया. कित्याक जेजूनच तिका आमची आवय करून दिल्ली आसा. सदांच आमची राखण करूंक सांबाळ करूंक आनी आमकां ह्या भावार्थाची यात्रेन बोरवाश्यान आमची पावलां फुडें मारूंक आदार दी. तर ही सगळी चिंतना कल्पना मनान दवरतना आयज दिवसाची भेट तुमच्या सगळ्यां पासत आमी भेटयता. आख्ख्या आंबावलीच्या गांवचे पासत आनी सगळ्या फिरगोस्करां पासत. तशेंच ह्या मिसांत आमी मागता वाडदीस समोर उक्तेल्या पासत बरी भलायकी मावंक लायता रेस्ली फेर्नांडीस. तशेंच वाडदीस समोर उक्तेल्या पासत आमी मागता बेनिता फेर्नांडीस. तशेंच लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत रेल्सन आनी फ्लॉसी फेर्नांडीस. तशेंच भलायकी मावंक लायता फिलीप ओलिवेरा आनी कुटुंब, क्रिस्टिना रेबेलो आनी कुटुंब, सॅमसन फेर्नांडीस, जेनेक्सी आनी आउरिन्शा ओलिवेरा. तो देवान तांच्या सगळ्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. देवान तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी सावत फावो करूं, लांब जिवीत तांकां दिवं आनी लांब लग्नाची जिवीत फावो करूं. हे मिसान मागतना आमच्याय दरेकल्याचे कास्कीन ते समोर पासत मागुया. अवधी करून जी कोण आपलो वाडदीस समोर उपतात, लग्नाचो दीस मनयतात, देवान तांचे सगळ्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. जायतीं आमची भाव भयणां भुरगीं पिडीन आसात, कश्टवतात पिडीन. एवढ्या जेजूची पेकोणी भलायकी आनी घोटाय तांकां दर एकल्याक आमी मागुया. आमकांय देवान सदांच सगळ्या वायटांतलीं स तरेच्या दुयेंसांतलीं पिडेंतलीं आनी उपसयगांतलीं राखूंक सांबाळूंक मागतना आमच्या कुटुंबाचेर सगळ्या आमच्या केल्ल्या वावराचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, तांच्या शिंकपाचेर, तांच्या इस्कॉलांचेर, सगळ्या आमच्या तरणाट्यांचेर, परदेसांत वावर करतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद करूंक आमी मागता. एवढ्या जायती आमच्या भाव भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाक आमच्या मागणेची गरज आसा. तांचे वेगवेगळे गरजां पासत, इंतेसामां पासत आनी प्रश्नां पासत मागतना आमच्याय गरजां पासत लुर्दी सायबिणीचे विनवणीन देवा लागीं भावार्थान मागून घेवया. तरी सगळीं चिंतना कल्पना मनान धरून ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर बरे सुवातेर सगळे आमच्या पातकांचो चुकींचो ग्लास करुया आनी कालती काळजांत दूख धरून देवा लागीं आनी आमच्या भाव भयणां लागीं आमी बोगसणे मागून घेवया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पोरबेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडू अपराध. हे बसत भाग्यवन ते सुदान सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्पडा देवा लागीं विनोद करात पूण प्रार्थून मागता.
सत परबेदार देव बाप आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक हे वेळार आमच्या वेगवेगळ्या वर्सां पासत आमी कितें भाशेन मागुया आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या कुटुंबान बरी जायतीं जाण पिडीन आसात तांचो उगडास करुया आमची गोंयची परदेसान आसात तांचे पासत मागुया कितें भाशेन आमच्या भुरग्यां तरणाट्यां पासत मागुया आमच्या घरांनी घोराब्यांनी जायते प्रश्न आसात आंकवार मारयो उदेशी सगळे सुटावे जावंक मागुया आमच्या परदेसान आसलेल्या भाव भयणां पासत मागतना फुडें जायत्या जाणांन आमकां आपल्या पासत मागूंक लायला तांचो उगडास करून तांचेय पासत मागुया प्रार्थुया सर्वेस्परा गणित काकुतीच्या बापा आमच्यो सोगताय तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओतरेकता पातका कोतावणी गोड सांबाळलेली तुझ्या पुताचे मायेचे लुर्दी साहेबणीचे विनोनी कोणवणायन मानून घे आनी आमकां सोर पिढी शिडेंतली राखून फुडें यत्न्याची भलायकी आनी सासवत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवी आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणा जी येता आनी राजवत चलयताय सासनांच्या सासना
इस्रायल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो जेरुजाल्या कुशाल जाव तिचो मोग कोतेल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरी जायात तिचे दुःख कोतेल्या सोमेस्तानो तिचे पासत कुशालकायेन मुरगोटात बुजवण दितोली तिची ओड्डी चिवून तुम्ही दादुशी जायात आणि तिच्या बोललेल्या ओड्ड्यांतले पिवून पिवून खोशी जायात कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा एक नदी परी हांव तिका शांती धाडटलो आणि घोसघोशीत मावत्या वाळा परी राष्ट्रांची मोहिमा ती आपल्या ओड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून वतली आपल्या पुताक बुजवण दितली आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो आणि जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली हे पळोवन तुझे काळीज संतोशी जातोलें तुमची हाडां तोंडा वरी फुलतली आणि सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक राखता म्हूण घुमून येतोलें देवाचे उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब किपोरी गावून जातलो तुम्ही वेले सोमेस मुशानो आनंदान देवाक ताळयो पिटात ताच्या नांवाची मोहिमेक गितां गायन घोडात ताचे मोहिमेची कीर्ती गाजोयात देवाक सांगात कितली बिची तुजी कर्तुत्वां सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा तुका गायनां गायता तुझ्या मनान गितां घोडटा येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात मनशा मदें घडलेली विस्मितां आमकां तोटाक कोतात तसली गड्याची ताणें केली सुकी बाट आणि न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोड पावली हेच पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोष आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता देवाची भक्ती कोतेल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना ताचें नांव व्हड जावं
बायग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनीस मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्यांव तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्यांव. म्हणटच ओदीकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्यांव तेन्ना आपल्या पुताचे मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यात. म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी ओदीकूच तो आमकां तारोन दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यात देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा सोबें आमी खुशाल आसांव. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सोर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्यात. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. Złama pormone Jezu Chrystacie, शुभ वर्तमान. गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाचे
रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोडशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकडो आसलो. पूण उदक काडलोले ते चाकोर मात जाणो आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतच ओलकोतो वांटतात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या फिरगोजेच्या परबे दिसा आमकां हो अर्थाभरीत विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. तो म्हणल्यार बोरवांचो आमकां फटयना असल्या भावार्थान लूड सायबीण जियेली आनी आमकां जियोंक ती शिकयता. मोगाच्या भावा भयणीनो, व्हडा दोबाज्यान आमी आयल्या. आयज एक संदेश आमच्या जिविताक आमी घेवन परत घरा या. आयची समोरमणी आमकां सगल्यांक ओत्मीक फायद्यान भरलोली जावंक आमी ह्या वेळार मागण्यांत रावया. मोगाच्या भावा भयणीनो, USA ह्या गांवांत एक तरणाटो आसलो, जो जावं तो वावुरतालो, खूब वावुरतालो. आपल्या आत्म्यान आनी आपल्या मोनान तो खूब हुशार आसलो. पूण ताच्या जिवितान येस म्हणटात तो ना, नो सक्सेस. वेतांतूय तो फेल जातालो. एग्जामिनीनूय, पूण जिवितांत ज्या वस्तूक तो हात घालतालो तो निराशी जातालो. एके भाशेन ताका येस मेळ्ळो नासलो. 1832 ह्या वर्साक तो जेन्ना सर्वीस करतालो, बरे भाशेन तो वावर करतालो. पूण ताची नोकरी गेली. कित्याक त्या वेळार USA देशांत जायत्यांक नोकरेंतलो भायर काडून उडयलो आनी होय मनीस भायर पडलो आपल्या नोकरेंतलो, आपल्या सर्विसेंतलो. नोकरेंतलो भायर पडलो, सर्विसेंतलो भायर पडलो, कितें करतलो म्हूण चिंतून पडलो. आनी एका वर्सान ताणें ह्या वर्सा भितर ताणें निराशीपणाक ताणें आपली मान वागावंक ना. पूण तो आपल्या जिवितान कितें तरी करतलो म्हूण आपले उपाय घेवन ताणें बिझनस सुरू केलें. पूण एका वर्सा भितर ताचें बिझनस बुडोन गेलें. म्हणजे ताका एके भाशेन तो करूंक सोदतालो पूण ताका सक्सेस मेळूंक ना. त्या उपरांत तो जायत्या मोनाच्या पिडेंत पडलो आनी मोनाच्या पिडेंत पडलोल्यान ताका जो सांगात आसलो ताच्या फुडाराक घोरकान्न जावपाची आसली आनी तो रावतालो आपलो कुटूंब करतलो म्हूण, ती अकोल ताची मरून वेता. आनी सगळो ह्या मोनाच्या पिडेंत तो पडटा. मेंटल हेल्थ जो आयच्या दिसा खूब गरजेचो, तो त्या काळार तो बाबडो आपल्या जिवितांत एक तरेचो निराशी कसो जाता. तो म्हणटा आपूण कितें म्हूण जिवितांत करतलो. ताका नर्वस ब्रेकडावन जाता. मेंटली इल तो जाता. ताचें मन
कित्याचेरूच उरोना. पूण ह्या वेळार ताच्या ज्या गांवांत तो आसलो थंय एक फुडारी जाय पडलो. आनी तेन्ना ह्या फुडारीपणांत तो इलेक्शन झुजता, पिड्ड्यार जाता. आनी एक पावटी तो पिड्ड्यार जाता, 7 पावटी पिड्ड्यार जाता. पूण निराशी जायना. शेकी 1860 ह्या वर्साक हो मनीस जो निराशीपणांत सांपडलेलो तो युएसएचो प्रेसिडेंट जावंक पावता. ताचें नांव एब्राहम लिंकन. कित्याक ताका बाबार्थ आसलो देवाचेर. आयज घोडे संवसारभर आमकां बाबार्थ हें आयकूंक मेळटा. अमेरिका आयज ज्या दोशीर पावलेली आसा तो जावन आसा एक एक सांडलोली पोरजाती. पूण जी बरी बुन्याद घातलेली, जो बाबार्थ, हो बाबार्थाची बुन्याद घातलेली तो जावन आसा हो मनीस जो निराशीपणांत आपूण बुसखडोन मरना. पूण आपल्या निराशीपण दितेल्या दर एका घडणेंतल्यान तो देवाक पळयता. आनी ह्या खातीर आयज पासून अमेरिकेच्या देशांत देवाक पयलो मानतात. आयज घोडये आख्खो संवसारभर देवाक मानपाचे ह्या घुसपागोंदळांत पावलेले आसात. जायते तरेचे चिंतप आयलेलें आसा. अमेरिकेच्या देशांत तांचो पयलो कायदो आय बिलीव इन गॉड. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही बुन्याद दितलो हो निराशीपणांत सांपडनासलेलो मनीस जाका आमी आयज हो एक बऱ्यांतलो बरो 16th प्रेसिडेंट तो जावंक पावलो, एब्राहम लिंकन. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्या निराशीपणांत कोण सांपडलेलो ना काय? जिविताच्या प्रश्नांनी कोण वादळ मोडांनी कोण सांपडलेलो ना काय? आमी सगळीं सांपडलेलीं आसली. आमच्या जिवितांत कसले ना कसले तरी उणेपण आसात. आमच्या जिवितांत जायते कितें आमी भोगतांव. पूण आयज आमकां सायबीण माये जी लुट्स गांवांत दिश्टी पडली, आयज ती आमकां उंच उबारता. आमच्या जिवितांत जेन्ना निराशीपण आमकां गिरासता तेन्ना सायबीण मायेचो हात आमचेर आसा म्हूण आयज ओळखून घेवंक ह्या आमच्या आस्कारणीक उलो मारूंक आमी सोगोट आयज ह्या देव मंदिरांत आनी सोर भोंवती आमी एकठांय जाले. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी ह्या सायबीण मायेच्या फेस्ता दीस आमी कितें आमच्या काळजांत घेवया हाचेर इल्लेशें लक्ष घालुया. पयले सुवातेर आयज देवाच्या उतरांत आमकां इतलें सोगोट मेळ्ळां की कोणूच मनीस जो निराशीपणांत सांपडलेलो आसा ताका कशे भाशेन देव बऱ्याक पावयता तें आमकां दिसून येता. निराशीपणांत सांपडलेले इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान ही घडणी आमकां मेळटा. जेन्ना सगळेच निराशीपण तांकां तांचो गांवूच मेळना, तांकां तांचो फुडारी मेळना. आनी तेन्ना आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा की देव ह्या मनशांक बरें तें दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, बरें तें दिता. आमकां जाय तें न्हू, पूण देव आपल्या येवजणे प्रमाणे बरें तें दिता. हेंच आमकां देवाच्या देण्यांनी साबार तरेनी आमकां मेळटा. तर आमचें जिवीत निराशीपणान गिरासना, पूण आमचें जिवीत बऱ्या देण्यांनी देव भरता. आनी केन्ना देव भरता? जेन्ना आमचो बोरवांसो देवांत आसता. आनी हेंच आमकां दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन सांगता. आमचो बोरवांसो जेन्ना आमी देवांत दवरता तेन्ना फटोवनात आमी. आमकां देव केन्नाच फटयना. जरी तर आमच्या जिवितांत आमी नोदर मारली जाल्यार साबार आमच्या जिवितांत असल्यो घडीतां आसात जेन्ना आमी पळयलां आमी फटवल्या. आमकां जायत्या जाणांनी घोडये जायते फावटी आमकां टेस्टिमनीज आसतल्यो. कोणे तरी म्हाका चीट केला.
जावं संबंदांनी, जावं फामिलींत, जावं वावराच्या जाग्यार, जावं इस्कॉलांत, कॉलेजींत, सोर भोंवती भोंवतना जायते आमी चीट जालोले आसा. आमकां जायते दुमाळो सोंसचो पडटा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्यान कोणाच्यानूच म्हणूंक जावचें ना की देवान म्हाका चीट केला. देवाचेर हांव पातयलों आनी देवान म्हाका फटयला हें कोणेंच म्हणूंक जावचें ना. कित्याक देव कोणाकूच फटयना. पूण आमचें सैम असलें की देवाक सांडून आमी सगल्यांचेर बोरवासो दवरतात. आनी आयज हो आमचो भावार्थ वाडोवंक सायबीण माय आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी ती आमकां सांगता देवाचेर पातये. जेन्ना सोरो सोंपता आयच्या तिसऱ्या वाचपान तेन्ना सायबीण माय तांचें दूख ओडकून घेता आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, उणेपणान भरलोल्या त्या कुटुंबान लॉजेक सांपडायना, पूण आपल्या पुताशी विनोवणी करता आनी तांचेर आशिर्वाद घालता. पयली मिलाग्र जी जेजू कडल्यान मेवली ती सायबीण मायची विणवणी. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत उणेपणां नात काय? आनी उणेपणां आसात तेन्ना आमकां भावार्थ ना काय? आमकां बोरवासो ना काय? पूण कोणाचेर आमी बोरवासो दवरचो आयचे दुसऱ्या वाचपान आमकां हांवें तुमकां सांगलोलें आसा. देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा की देवाचेर भावार्थ दवर, देवाचेर बोरवासो दवर आनी तूं केन्नाच तुज्या जिवितांत फटोवचो ना. आनी जीं फटोवतात ताणें आपले आयज दोळे उगडचे. तुजो भावार्थ कोणाचेर आसा? तुजो बोरवासो कोणाचो आसा? तुजो मोग, उत्तम मोग कोणाक तूं भेटयता? आयज ह्या प्रस्नाक तुमी जबाब दियात आनी तेन्ना तुमकां गमून येतलें, आमकां सगल्यांक गमून येतलें की बोरवासो आमकां देवाचेर केन्नाच फटोवचो ना. माय मारयेन आपल्या जिवितांतल्यान आमकां हें सगळें शिकयलां. तोरणे चेडूं तें. देवाची येवजण ताका फावो जाली. ओय म्हणलें. ओय म्हणलें आनी आख्खें आपलें जिवीत देवाचेर बोरवासो दवरून ती जियेली. दर एका वेळार आपलो भावार्थ ती समोरंबताली. दर एका वेळार आपलो मोग ती दुसऱ्यांक दिताली. आयज असली सायबीण माय आमकां जण एकल्याक एक उक्तें पुस्तक जें आमकां सांगता म्हजे लागीं शिकात. आनी हेंच आयज हो विशय आमकां आयच्या परबे दिसा आमकां शिकयता. म्हजे लागीं शिकात. सायबीण माय आयज आमकां शिकयता. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी जी निराशी जालेलीं आसात, जिवितांत जायते तरेची वादळ मोडांत आमी सांपडलेलीं आसात, जाल्यार आयज आमकां कसलो संदेश आयज सायबीण माय आमकां दिता? तोच संदेश जो लुड्स गांवांत तिणें पोरचेक दिलो बेर्नादेताच्या तोंडी. ती जेन्ना ह्या बेर्नादेताक वचून दिश्टी पडली तेन्ना हो संदेश तिणें संवसाराक दिलो. आनी हो संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमी दर एका कुटुंबान आमी सांबाळुया. आमी सांबाळचो. पयले सुवातेर सायबीण माय लुड्स गांवांत आख्ख्या पोरचेक आनी आख्ख्या संवसाराक सांगता मागणें करात. मागण्यांत विस्वाशी जावं. आमच्या मागण्याचें जिवीत, एक कुटुंबाचें मागण्याचें जिवीत खंय पावलोलें आसा? जण एकल्या कुटुंबान आयज देवा मुखार जबाब दिवचो. आमकां कांय बऱ्यो संवयो आसात आमच्या घोराब्यांत. आनी व्हडांतली व्हड संवय एक जी आमच्या घोराब्यांत आसा ती म्हणल्यार तेरसाचें मागणें. आनी तेरसाच्या मागण्यांत आमची कितली उमेद आसा? कितल्या त्या मागण्यांत आमी एकचार आमचो समोरुमता? हें आयज आमी देवा मुखार जबाब दिवया. कित्याक आयज जायत्या कुटुंबांनी हें तेरसाचें मागणें उणें उणें जायत आसा. कोण हॉलिडे घेता, कोण म्हणटा इतलें कित्याक एकूच खूण करुया. आनी आमी आयकोता फुडारी, घोराब्याचे फुडारी
जाणी आल्तारा मुखार वास घेतलोलो की म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या भुरग्यांक म्हजो कुटुंब हांव देवाच्या शिकवणे प्रमाणे हांव चलयतलों आयज हेच गोराबे आनी ह्याच गोराब्याचे फुडारी आपल्या गोराब्यान तेरसाचे मागणे काडून उडयलोलें आसा आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो हो जावन आसा इतिहास जी आयची आवय बापूय आपल्या गोराब्यांत बरयतात दिस इज द हिस्ट्री एक दीस सोदूंक कोण तरी भोंवतलो कोण ती आवय बापूय जाणी आपल्या कुटुंबात तेरसाचे मागणे मारून उडयलां आपल्या भुरग्याचें आयकून तरणाट्यांचें आयकून घोवाचें आयकून बायलेचें आयकून खंयचें तें कुटुंब आनी खंयची ती पिळगा जाणी तेरसाचें मागणें नाच करून उडयलां आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो आमकां जाबाब दिवचो पडटलो आनी तेन्ना आमकां जाबाब आसचो ना कित्याक खंयचेंय रिजन खंयचेंय कारण ताका जाबाब दिवंक पुरतें आसचें ना तर प्रितीच्या बाबडीनो जें बरें आसा तें सांबाळुया तेरसाचें मागणें आमी सोडचें न्हय दुसरी वस्त जी लूट सायबीण सांगता तें म्हणल्यार नवसोरणी टू चेंज युअर लायफ तुजें जिवीत वायटांत आसा तुजें जिवीत जायते तरेच्या सुवयांनी रेवळ्ळोलें आसा बदल आनी होच जावन पावलो जेजूचो संदेश जेन्ना पयले फावटी आपल्या पोरचेक तो मेळटा तेन्ना सांगता मन बदलात कित्याक देवाचें राज लागीं पावलां ह्या दिसांनी आमी लेंटान भितर सरतले कोरेजमान भितर सरतले हो ताळो आयकून मन बदलात प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी घोडे आमचे जायते तरेनी घोडे दुसऱ्या मुखार सगळें बरें दिसता अशें दिसता पूण जण एकल्याचें जिवीत कितलें त्रासांत पडलेलें आसा कितले आमी वायटांत आसां कितले आमी पातकांत आसां हें जण एकल्याक खबर आसा कोण खबर ना म्हणटा तो ना मागीर जायते फावटी हांव म्हणटा कसो हांव पातकांत पडलो ना खबर आसोन तूं पातकांत पडला तूं तुजी मोत इतली उजार करता की तुज्या पातकाक पासून तूं जायते फावटी बऱ्याचो रोंग दिवंक वावुरता पूण देवा मुखार देव तुजी लॉज काडटलो तर नवसोरणेचें जिवीत जावं दी आमच्या जिविताचो प्लॅन आयच्या दिसा आयच्या परबे दिसा हो फोड आमकां मेळूं दी लेट रिन्युअल ऑफ लायफ बी माय प्लॅन ऑफ लायफ आनी तिसरी वस्त जी सायबीण माय मागता लुड्स गांवांत सगल्या पोरसांक सांग खालती राव म्हण कित्याक ताच्या पुतान ही खालतीकाय दाखयली देव जावन मनशाचें रूप ताणें घेतलें आनी मनीस जावन आपल्या बरोबरचे ताणें पांय धुले बोगसणें दिलें आयज प्रितीच्या भावभयणीनो आमी अदीक करून क्रिस्तांवांनी त्या संवसारांत आमी खालती जावची गरज वी हॅव टू बी हंबल कित्याक जो खालतीपणान जिवीत जियेता त्या मनशाक देव उंच उबारता फुडें समाजांत आमकां इतलो मान मेळचो ना पूण देवा मुखार जो मान मेळटा तो खंयच्याच समाजान आमकां दिवंक जायना आयज हो संदेश घेवन आमी आमच्या जिविताच्या नवसरणेक आमी पावलां मारुया आनी ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आनी सायबीण माय आयज आमकां कितें शिकयता हें सगळें आमच्या काळजांत घेवन बोरवासो आमकां फटयना पूण ह्या वडीचें सोत देवाचेर विस्वास दवरतल्याक देव केन्नाच सांडिना सायबीण मायन आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयलां आनी आमी तोच इतिहास आमच्या जिवितांतल्यान बरयता दर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक दर एका कुटुंबांत समाजांत आनी सगळीं जीं त्या फिरगोजेंत वावुरतलीं आनी ह्या फिरगोजेंतलीं दर एक वांगडी जावं दी परजोड ह्या देखीचो आनी ही देख आमचो भावार्थ आमकां शिकयतलो की आमकां केन्नाच देवाचेर आमी एकचारान जियेल्यार देव आमकां केन्नाच सोडचो ना हेंच सोत आमी जिवंक आमकां देवाचो आदार ह्या मिसान मागुया
उबे राहूया. गोच्या बाबनू देवाची उतरांतल्यान आमकां सायब मांयचेर आमचे सर्गेचे मांयचेर विस्वास भावार्थ आनी बोरमासो धरून आनी ती बोरमाशाची वाट दाखयता हे आमी धरूंक आमकां हें उतर मेवलेलें आसा. तर ह्या उतराक आमचो जबाब कसो दिवंक आमची भावार्थाची स्वता उचारुया बरोबर म्हणून सोतमानता देवा सोद पोरवेदार देव बापाक स्वर्गात पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुमया अपयतात्मी वरवीं गोरबे सांबाळू आंकवार मरे थंय सोलमलू पावस पडला काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सार जोडलो तो मेलो ताका आनी पिलो तो मेले मध्ये देंवलो तिसऱ्या सामन्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चडलो सोद पोवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवेतांची वेंचेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पोवेदात्म्यांक कदली पोविसबेक भक्तांचो एकचार पातकांचे बोगसुणे कोणीचे जेवण पावून सासऱ्याचे जिवी आमेन. ह्या वेळार आमची कांय मागणी गरजो आनी प्रार्थना सायब मांयक लुर्दी सायबणीक फुडें घालून आमी देवाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. तांच्या हातान घातलोली जबाबदारी तोरेकवार आघोड्या मदें फुडें वतना आपले शिकवणेन आनी देखीन ते उत्तम बरवशाचे दिवे आपले पोरचेत जावूं पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी कृपा तांकां मागुया. विश्वासान केले संवसारांतल्या सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. सबार देशांमध्ये कोण कोणाचेर पातयेना देखून एकामेकाचेर विस्वास आनी परवंसो उणो जायत वचोंक थंय झुजाचें विकाळें वारें मारता तें आमकां खबर आसा. सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन शांती समाधानाची वाट सोदून काडूंक आनी अशें उदरगतीच्या मार्गार सगळ्यांनी पावलां मारूंक देवाचो आदार आनी काळजा मनाचो उजवाड सगळ्यांक मागुया. विश्वासान केले नवेनाचो पोल जिवितान दिश्टी पडूंक मागुया. गेल्ले 9 दीस जायत्या जाणांनी दिसपट्टी येवन नवेनांत वांटो घेतला आनी साबार परिस्थिती आसलोल्या मनशां विशीं आमी नियाळ केला. तर जें कितें आमी नियाळना आनी जे निच्यो आमी घेतल्यात ते वेव्हारांत घालूंक आमचो समुदाय आनी आमची पिरकोस ओदीक जिवाळ आनी हुस्क्यान भरलोली जावंक बापाची कृपा सगळ्यांक मागुया. O God, Papa, Oya di samkirna, Viశ్వాసం కేలే
बरवशाच्यो कोरयो आणि निस्पुणात जावन मागुया. आम्ही जण एकल्यान फकत उतरांनीच न्हय पूण आमच्या कोरण्यांनी समेस्तांक आनी एकीकेरीत भाशेन तरेकवार आडकोळींक आनी प्रश्नांक सांपडलोल्यांक बरवशाच्यो नीस आनी कोरयो कुणाल जावंक बरवशान आपली पावलां मारूंक उत्तेजन दितोली जावंक देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया. विश्वासान केले बोधवाड बापा आम्ही तुझे फुडें आमची खालती प्रार्थना मागणी दोल्यांती स्वीकार करू आनी खंय जायती मागणी आमचे काळजान मन आसता ती आमी तुका बाटा जेन्ना आमच्या आस्कानीची लुर्ती सायबणीची दोबाची परब आमी समोरता ही जावन आसा तुझे व्हडलें देणें आमकां आनी तिचे उद्देशी जायती बरेपणां आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक पावल्या कित्याक ह्या भावार्थाचे बोरवाशाचे यात्रेन ती सदांच आपलो सांगात आमकां दिता आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी एके भाशेन सगळीं आमचे गोश्ट मेळून घेवंक आपलो आदार सहकार दिता तर आयज जी मागणी आमी तिच्या फुड्यान घातल्यान तिचे वरवीं ती आयकून घे आनी तुजो सुबाम आशिर्वाद आमचेर आनी सोमेस्तांचेर पाठोय हे मागणे कोत्ता हांव त्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं रोपी एक झाड किल्लोन ताची रोपी जाता आनी ही रोपी एक दीस फुलां फळां दितले म्हूण बोरवोशन आमी रावता आनी बरी फुलां फळां मेळटोच आमी संतोसता आनी बोरवोशान आमकां फटोवंक ना अशें उद्गारता हे रोपे भाशेन आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी आमचे जिवीत देवाचे कृपेन जियोवन क्रिस्ती जिविताची तरेकवार बरी फळां पवित्र सभेक आनी समाजाक उत्पन्न करूंक आमचो आवडो तो रोखड बरवशान बरोवन आनी देवाच्या आदाराचेर पातयेवन आमचे फुडलें जिवीत बापाक उबारुया उंडो आनी सोरो हो उंडो आनी सोरो आपल्याकूच मोडून दिवपाची खुणा जायते गोंव दोळून आनी दाखो पिळून ही दानां तयार जाल्यात तर ह्या खुणा वरवीं आमचे जिवीत बाबाक उबारतना आमी सेवेचे आनी पोरचे खातीर आमकांच मोडून दिवपी पोरसां जावंक आनी तरेकवार परिस्थितीक लागून निराशीपणाक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्यांक बोरवोशाचें किरण उत्पन्न करतली नीस आनी कोरी हातयारां जावं ह्या दाना बरोबर आमचे आवडे आनी बरे ओत्रेक आमी बापाक उबारुया
Żwablinu, emoje तुमचे बलिदान सोद पोरवेदा देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात हे तुमच्या आतांचे बलिदान रमणान मैमीत आमच्या नक्या पयसुवाक सोयस्पोर मानून घेऊन देवा आमच्या स्वर्गीच्या मोगाळ बापा मनीस जाल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुतान अंकवार मारितान जोम घेताना तिचे अंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन ते पवित केले आपणाक घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काल जावं बहारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित बापा सोद पोरवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळ आनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावू हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती अंकवार मारीक लुर्ती सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगोठाव आपल्या अंकवारपणाची बोडवीक सांबाळून पळयत आत्मेची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात तांचेय सांगाती आमचेय ताळे मिळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ती तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचेय पासत समोर तुमची तेच परीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोम्यास घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोम्यास मनशां पासत तें वारो केलें हे म्हज्या उगडासा करात
Bawartaco gut urgutuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्ती पण उल्हास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडणीची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा नुगो सोदला मासून आसता पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोर्वेस परब आख्खे पृथ्वेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो गुलास कर लियो आमचे बागयोन बापा फिलिप नेरी आमचे गवणी बापा सिमावाक आमचे आदारी गवणी बापा हे सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यान ते सगळे आमच्या भाऊ भयणीची काकूत कर आनी खेरीत भाशुगुलास करुया सगळीं आमची फिरगोजकारां गेल्ल्या वर्साक आमचे बरोबर आसली आयज ती आमचे बरोबर ना तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोसडीत तुका मोड पडोवंक फावो कर हांगा एकठांय जाल्या नामा सुमेस्तांचे वेळा दोया कर आमी मागता आनी खेरीत भाशेन मागता सगळे आमच्या फिरगोजकारां पासत एक एक कुटुंबा खातीर आनी आख्खे गांवचे पासत अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुजे पोतीक भाग्योन जुसेक भाग्योन दोमदुथांक भाग्योन दुदेवासाक भाग्योन फ्रांशीस शावेराक भाग्योन कुर्साक आनी सर्क आनी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी आमचेय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्या जेजू ताय पवित्रात्म्याचे एकपणान सोद पोरवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना म्हज्या बाबडू पयले सुवातेर आमी देवाक कारकां दिता तीन वाचता कित्याक सैमाईन जावन आसा देवाचें वर्तें देणें आमकां जेजून कुर्सांबडीक तिका आमची आवय केली आनी जेन्ना आमकां तिच्या हातान घातली हेंच मोलान जेजून आसलें की सायमाईन सदांच आमच्या सांगाताक ती आसूं ह्या भावार्थाची बोरवाश्याची यात्रेन तिणें सदांच आपलो सांगात आमकां दिवंक आनी जेजू सदांच आपल्या आवयचे मागणी आयकून घेता तो सायमाईन सदांच आमचे पासून मागूंक विनोती करूंक आनी सगळी आमची गोज मेळून घेवंक आदार दिवंक तर मुगोच्या बाबडू आयज हो पावार्थ आमी वाडुया बोरवाश्यान आमी एके भाशेन आमची जिविताची पावलां फुडें मारुया आनी तेन्ना मारी उदेशी जायतीं बरी बरी देणी आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक पावतल्यो तरी सगळीं चिंतना मनांत धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून भावार्थान आमी बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी सारगा जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची बातकां बगूस आनी आमकां तालनी पडून दिवं नाकात पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक उदकी पोतगी आनी महिमा तुजी सासनांच्या सासनांत सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणून आस्म आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशे पावल तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रागो चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबीं आसूं
एकामेकाक मोगान आनी हास्ते तोंडान आमी शांती दिवया. Suma Krista tuji kuren logot ami shunk betaun ti am chizot tiani ka salina sound. Poduje ka kudi nam chot meken kudi bola kunu kotu. He deva cheshari. O zaurasa jivo Jesu. जो अंकवार मरे उदेशी जोलमलो आयज शेजूनच आपल्या आवयक आमच्या आवय करून दिल्ली आसा जावन आसा तेचें व्हडलें देणी आमकां आयज जायतीं देणी देवान आमकां दिल्लीं आसात आनी ताचें मास लोगोत जावन आसा हें कुरपेचें जेवण भलायकीचें जेवण आयज ह्या सुम्याच्या जेवणान आमी सगळीं बाबार्थान आनी बोरवांशान वांटो घेता ती सुभागी सुम्या तुका म्हजे वेरें घेवचें म्हाका पवना तुझ्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली 37, page number 67, D37.
प्रार्थुया कोण बळ्या बापा भाग्यो तांकवार मारीक लुडदीस सायबिणीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशीक केले देखून आमी संतोश बरीच जाले आनी विस्वासान तुका आतां आमी उलो मागता तेच अंकवार मारीची देख घेवन तिचे विनवणीन आमकां फावो जाल्ल्या सुर्णराची भक्तीपणीन चाकरी करूंक आमकां खूद पारी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन मातशें बसुया मगोच्या बाबणू पयले सुवातेर फादर रामेरो लुईस आयज आमचो मिसाचो प्रेगादूर ताच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक हांव खुशाल बरीत लुर्दी सायबिणीची परब हांव दितां आनी मागता लुर्दी सायबिणीची विनवणी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचे दर एकल्याचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या आख्या आंबावलीच्या गांवचेर पडूं तर आनीक फावटी तुमकां सगल्यांक हॅपी फीस्ट म्हणटाना ह्या परबेचो आनंद तुमकां आयज बगूंक मागता विनोद एके भाशेन आमी हांव देता तर सायमाईन सदांच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरून ही आमची मागणी गालती मागणी आनी हांव दी तशेंच काळजांतान देव बरें करूं म्हणून सुद्दां सगल्यांक कित्याक जायतीं जाण वावुरल्यांत जावं ही नोवेनां बरे भाशेन जावपाक आनी आयची परब जावं तर पयले सुवातेर तुमच्या सगल्या आमच्या फिरगोसकाराच्या नांवान हांव फादर रामिरो लुईस हाका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा सोकांतान तो आसा आमचे बरोबर आनी तिनूय मिसाचेर ताणें देवाची उतर तो आमकां पुरगोडटा आनी आतां तिसऱ्या मिसाक तो येजमानपण चलयतलो तो फादर रामिरो लुईस गांवांत माजोर्दाचो पूण तो सेंट झेवियर्स कॉलेज हांगासर प्रोफेसर कसो तो भुरग्यांक शिकयता सायकोलॉजी ताचो सब्जेक्ट आनी थंयसर तांच्या कॉलेजीन न्हय फकत भुरग्यांक शिकयता पूण तांची आकारणी करता जायतो बरो तो वावर करता ह्या कॉलेजीन आनी इतलो बिजी आसतना ताणें आयज आमच्या बरोबर आमच्या हांगासर आमच्या गांवांत येवन एके भाशेन ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेवन देवाची उतर पुरगोडपाक हें ताणें स्विकारलें देखून हांव ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या ताच्या गवणीक वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता आनी जो तो बरो वावर करता सेंट झेवियर्स कॉलेजीन हो ताचो वावर देवान दिसान दीस अदीक सुफोड करूंक आमची मागणी हांव दे देवाक तो तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान ताका दिनवासतना आयज ही मिसाची मांडावळ केल्या त्या समुदायाक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणून सोदता कपेला भाट पयले मोड कुर्सावाडू तो ताणें बरे भाशेन जबाबदारी पाळली बरे भाशेन मांडावळ केली सगळे तयारी केली सफाई केली आनी सगळो जी वावर जबाबदारी तांकां दिल्ली आसा ताणें बरे भाशेन केली देखून तांकां शाबासकी दिता आनी आनीक फावटी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आतां तिसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली बिट्या भाट सातला मोड तशेंच मोगुचे बाबडू सदांच आमची कांय भाव भयणां न्हू उर्बेन आनी पोट इतकेन वावर करतात आख्या नोयनाच्या दिसांनी आनी अदी करून आतां परबेक आनी सदांच ती आसात आपलो आदार सहकार आमकां दिवंक तर पयले सुवातेर तांचे सगळ्या वावरा पासून तांची जबाबदारी ताणें बरे भाशेन पाळली देखून सगल्यांक एक एकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां पयले सुवातेर आमचे गायन मंडळाक तर सकाळतान ती आसात हांगासर गितां गावून आमकां मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक भक्तीपणीन वांटो घेवंक अदीक करून आपल्या मधूर थाळ्यांनी तर हांव तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटाना खेरीत भाशेन म्हज्या दिनवास आमच्या सिस्टरींक सदांच तांचो आदार सहकार म्हाका मेळटा आनी सदांच तांचो एक बरें उतर म्हाका मेळटा म्हजो गवणीक वावर करपाक तशेंच म्हज्या दिनवास आमच्या युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स जायतो भार ती घेतात सेवा दवरपाक सगळ्यो वस्तू पळोवपाक अदीक करून प्रॅक्टीस घेवपाक आनी सगळ्यो वस्तू मांडावळीन दवरपाक सो तांकांय हांव दिनवासतां तशेंच म्हज्या दिनवास आमच्या सांगिस्तांक आमच्या सांतानाक जाणटो आसतना जायतो उर्बेन उमेदीन वावर करता सो ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हजे दिनवास आमचे ऑल्टर सर्वस काय बरे भाशेन ती मीस आलदार करतात आनी सारके मांडावळी ती करतात देखून हांव तांकां दिनवासतना तांकां ट्रेन करतात आमचो भाव जोवन आनी सॅनिटू सो तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हजे दिनवास आमचे टीव्ही दाखयता आमची तरणाटी तर सगळे बरे भाशेन ग्राफिक्स करूंक आनी ते बरे भाशेन थंयसर प्रेजेंट करपाक ती जायतो वावर करता देखून हांव तांकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे दिनवास आमचे कॉन्फरादी तर नोयना दिसांनी कितले कॉन्फराद आसताले मिसाचे भेटेन वांटो घेताले बरें दिसतालें नायज बरें आसतलें परबेचे मिसाक तर हांव तांकां दिनवासतना आमची आंज भुरगीं आमची भुरगीं जी आंज जातालीं जावं गायन गायतालीं आज पुरसां ती वांटो घेतालीं बरें दिसतालीं आनी आतां मिसाकूय फेस्ताच्या मिसाक ती आसतलीं तर हांव तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तांच्या आवय बापाय कित्याक ती आमची कुमन्यांची भुरगीं आनी ताका ट्रेन करतालीं आमची त्यो संदेशकारां तांकां हांव कितें भाशेन दिनवासून सोदतां
पियोना वेल्सिमा अल्सिरान जोवन तो ताणें जायती जबाबदारी घेतली तांकां ट्रेन करूंक आनी हे भाशेन बरे भाशेन मांडावळ व्हरपाक. तशेंच म्हणजे दिनवास कितें भाशेन आमच्या फाब्रिकाक जायतो बरो वावर ती करतात आनी तांकां सदांच म्हाका आसा तो सगळो बरो वावर फुडें व्हरपाक सदांच आपलो सांगात आनी आदार सहकार दितात. बिकॉज सगळे आमच्या फाब्रिकाच्या मेंबराक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटना म्हणजे दिनवास कितें भाशेन आमच्या फिरगोज गोडीक सभेच्या वांगड्यांक तशेंच समुदाय चलयतल्या भाव भयणाक कॅट मेंबराक आनी समुदायाच्या भाव भयणाक कित्याक नुवेंना दिसांनी खऱ्यांनीच तुमी बरे भाशेन मांडावळ केली बरें दिसतालें मिसूय बरे भाशेन समोर उमेद येताली देखून मांडावळ तुमी बरे भाशेन केलें आयज पर्यंत देखून कितें सफाई करपाक सगळी मांडावळ करपाक तयारी करपाक सदांच तुमी आसात देखून हांव म्हज्या काळजाची खोलायन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे कितें दिनवास आयज आमचे पुलीस आसा हांगासर आमकां आदार सहकार दिवपाक ट्रॅफिक पळोवपाक सो तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळीं आमची भाव भयणां जायतीं जाण भाव उरतात पडद्याच्या फाटल्यान सो तांकांय म्हजे दिनवास हांव आठयतां. कितें भाशेन दिनवासून सोदता कांय भाव भयणांनी आमकां आदार सहकार दिला ह्या परबे निमतान तांकां दिनवासून सोदता तुमच्या सगळ्याच्या नांवान. पयले सुवातेर सांज जुआंव कार्दोजो गोडगाल हाणें आमच्या फाब्रिकाक 1,000 दिल्लो आसा. तशेंच बिट्याबाट एका बऱ्या देखणारान 3,000 दिल्यात. एका बऱ्या देखणारान कोपेलाबाट 10,000 दिल्यात फाब्रिकाक. एका बऱ्या देखणारान नोवाडो आमच्या फाब्रिकाक 3,000 दिल्यात. एका बऱ्या देखणारान नोवाडो आमच्या फाब्रिकाक 5,000 दिल्यात. ऑस्कर फेर्नांडीस बिंडीमोळ हाणें आमच्या फाब्रिकाक 1,00,000 दिला. तशेंच सचिन नायक गुडुमोल हाणें आमच्या फाब्रिकाक 5,000 दिल्यात. बिंडीमोळ एका बऱ्या देखणारान आमच्या फाब्रिकाक 11,000 दिल्यात. कुर्सावाडो एका बऱ्या देखणारान आमच्या फाब्रिकाक 10,000 दिल्यात. कोपेलाबाट एका बऱ्या देखणारान आमच्या फाब्रिकाक 2,000 दिल्यात. तशेंच तुमी पळयतात ही नवी आंगोस्त्रां आमी घातल्या असली 5 आमकां दिलेलीं आसात आनी तशेंच लायव्ह स्ट्रिमींग जे आज हांगासर जाता TRFCC टीव्ही न्हू हाचेर लायव्ह स्ट्रिमींग आमचो भाव मेलकम आसा तो हे ताचें लायव्ह स्ट्रिमींग तो करता आनी हें स्ट्रिमींग करपाक स्पॉन्सर केल्लें आसा आनी वेस्टर्मन्स आमकां स्पॉन्सर केलें एका बऱ्या देखणारान सातला मोड. तशेंच जेसी कार्वालो बिट्याबाट हिणें आमच्या फाब्रिकाक 10,000 दिल्यात. तशेंच सेंट विन्संट द पॉल सोस्तीक एका बऱ्या देखणारान नोवाडो 2,000 दिल्यात. तशेंच जोकी ओलिवेरा गोडगाल आमच्या सेंट विन्संट द पॉलाक ताणें 5,000 दिल्यात. आनी शेवटी तुमी पळयतात कांय बरीं फुलां हांगासर घातलेलीं आसा सो सुमार 20,000 ह्या फुलांक मोडल्यात आनी ते आमकां स्पॉन्सर केल्यात एका बऱ्या देखणारान. तर ते भाशेन आनी जायतीं जाण आमकां आदार सहकार दितात जायतीं आमची बरीं देखणारां आसात. सो हांव तांकां सगल्यांक म्हज्या काळजाच्या खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी तुमच्या दुडवांचो वस्तूंचो आनी वेळाचो आदार सदांच दितात आनी उदी करून मागण्यांचो. तशेंच मुखेल भाव म्हणून तुमी चयतात आमी लायव्ह स्ट्रिमींग करतात सो आमचो भाव मेलकम आसा हांगासर तर आयज टीव्हीचेर पळोवंक मेळटलीं तिनूय दिसाक परदेसान आसात तांकां उदी करून जी कोण घरान दुयेंत आसात तांकां हें पळोवंक मेळटलीं. तर हांव ताकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा सकाळचो तो आयलोलो आसा आनी सगळीं तर हांव आनी कोणाक विसरलो जाल्यार देव कितें भाशेन दिनवासून सोदता आमच्या यात्रिकांक तर पयल्या दिसाक हांव दिनवासून विसरलो तांकां पण नुवेंना दिसांनी ह्या यात्रिकांनी आमकां आदार दिलो देवाची उतर परगटूंक फादर जॉस्ली रोशा फादर जॉलिसन फेर्नांडीस फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस फादर डेझल फेर्नांडीस फादर एडन फेर्नांडीस तशेंच फादर मेलकम कोलासो आनी तशेंच एशली कोरिया तर ह्या पाद्रींनी हांगासर येवन देवाची उतर परगटली सो तांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक तुमच्या नांवान तांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या गोणीक वावराची देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. तर हांव नोको आनी कोणाक विसरला देव बरें करूं म्हणून मागीर उगडास येता मागीर पण आनीक फावटी कोणाक विसरला जाल्यार माफी मागता आनी आनीक फावटी सगल्यांक तुमकां बरीं जालीं फेस्तां फेस्त बरें जालें आनी नुवेंनाय बरीं जालीं आनी हें सगळें घडलें तुमच्या आदाराक लागून तर आनीक फावटी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सायबाईचेर लुर्दी सायबीचे विनोनी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर सदांच आमी मागता. एक चुत्राय दिवची आतां तुमी जाणात आमी वान वे केलेली आसा देखून भायर सरतना तुमी हे वाटेन वचूंक जावचें ना पूण हे वाटेन वेचें आमचे पुलीस आनी व्हॉलंटियर्स तुमकां दाखयतले देखून जाता ते भाशेन माणसुकीन वचुया कित्याक आतां तिसऱ्या दिसाक टायम जालो तर आमचे 9:30 दिसा टायम दिलोलो टायम जालो देखून बेगीनूच आमी हें मीस सुरू करूंक जाय आनी फावटी देव बरें उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सद परवेदा देव बाप आनी पूत आनी पळयतात न्हू तुमच्या गोराब्याचे आनी सगळे तुमचे केल्ल्या वावराचे आनी जिविताचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन मोगान कुरपेन आनी कुशालकायेन
लुर्ती सायबणीचे विनोनीन आनी बोरवाशान जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा